Joshua chapter 24. C. शेकें गांवांत व्हड सभा. जोशुआन इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांक शेकें गांवांत एकठांय केलीं. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्रियांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, मागा तुमचे पुर्वज नदीचे पोलतडी जियेताले आनी दुसऱ्या देवांची सेवा कोत्ताले. तांतलो एकलो अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा. तेन्ना अब्राहमाक तुमच्या पुर्वजांक नदीचे पोलतडी थावन हांवें काडलो आनी कानानकारांच्या सगळ्या देसांतल्यान व्हेलो. ताची संसत हांवें वाडयली आनी ताका इजाक जल्मोसो केलो. इजाकाक हांवें दोग पूत जाकोब आनी इसाव दिले. इसावक दायज कशें सियेरच्यो दोंगरी गावन हांवें दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. तेन्ना मोइजेसाक आनी आरोनाक हांवें धाडले आनी थंय जायतीं अजापां करून हांवें इजिप्ताक पिडापीड दिली. उपरांत थंयची हांवें तुमकां भायर काडली. तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्तांतलीं काडलीं आनी तुमी दर्याशी पावलीं. रोथ आनी घोडेस्वर घेवन तांबड्या दर्या पर्यान इजिप्तकार तुमच्या पुर्वजांचे पाटीक लागले. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांचे आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट मुरें पडोशें केलें आनी तांकां गिराजूंक दर्या तांचेर परतिलो. इजिप्तांत हांवें कितें केलें तें तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी देखलें. उपरांत तुमी लांब काळ अरण्यांत जियेलीं. मागीर जॉर्डनाचे पोलतडी रावतल्या अमोरितांच्या देसांत हांवें तुमकां हाडलीं. तांणी तुमचें झूज मांडलें आनी हांवें तांकां तुमचे आदीं केलीं आनी तुमच्या दोळ्यां मुखार तांचो देस तुमच्या ताब्यांत पडलो. त्या उपरांत बालाक जिफोरचो पूत, मोआबाचो राजा, इस्रायलाचे झूज करूंक उठलो आनी बालामाक बेओराच्या पुताक तुमचेर शिराप घालूंक ताणें आपोवंक धाडलो. पूण हांवें बालामचें आयकूंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो आनी ताच्या हातांतलीं हांवें तुमकां वाटायलीं. आनी तुमी जॉर्डन नोद उतरूंक जेरिकेक पावलीं तेन्ना अमोरितांनी, पेरिजितांनी, कानानीकारांनी, हितातिनांनी, जिसगाशितांनी, हिवितांनी आनी जेबुजितांनी केल्लें तशें जेरिकेच्या लोकांन तुमचें झूज मांडलें. पूण तुमकां सगळ्यांक हांवें तुमचे आदीं केलीं. तुमचे मुखार हांवें गांजिलांक धाडले आनी तुमी पावचे आदीं अमोरितांच्या दोगांय राजांक तांणी धांवडायले. हें काम तुमचे तलवारीन व तुमच्या बाणान करूंक ना. हांवें तुमकां एक देस दिलो पूण तुमी तो कामायज करूंक ना आनी तुमी रावतात तीं शारां तुमी बांदूंक नात. तुमी लावूंक नात त्या दाकांच्या आनी जैतुनांच्या मोळ्यांत तीं फळां तुमी खातात. इस्रायल सर्वेस्पराक वेंचून काडटा. आतां तुमी देवाचें भेंक धरात आनी सोपूर्णायेन आनी विस्वाशीपणान ताची सेवा करात. नदीचे पोलतडी आनी इजिप्तांत आसतना तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांक सोडून दियात आनी सर्वेस्पराची सेवा करात. पूण सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची कोत्तल्यात तें आयजूच वेंचून काडात. नदीचे पोलतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांची व तुमी आतां जियेतात त्या देसांतल्या अमोरितांच्या देवांची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा कोत्तले हांव.
पोरजेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवांची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच, कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्यां मुखार व्हडलीं अजापां केलीं. आनी आमी चलताल्यांव ते वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळलीं. त्या भायर सर्वेस्परान आमच्या दोळ्यां मुखार त्या सगळ्या लोकांक आनी ह्या देसांत जियेतालो त्या आमोरीत लोकांक पयस धांवडायले. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्यांव, कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशुआन पोरजेक म्हणलें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जावचें ना, कित्याक तो पवित्र देव. तुमचे अपराध आनी पातकां बोगशीचो ना तसलो पेरमाशेचो देव तो. पोरक्या देवांची सेवा करूंक तुमी सर्वेस्पराक सोडशात जाल्यार तुमकां इतले भोलेपण दाखयल्या उपरांत तो तुमचे नोश धाडटलो आनी तुमचो नाश करतलो. पोरजेन जोशुआक जाप दिली, ना, आमी सर्वेस्पराचीच सेवा करतल्यांव. तेन्ना जोशुआन पोरजेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी ताका वेंचून काडला म्हूण तुमीच गोवाय. तांणी जबाब दिलो, ओय, आमी गोवाय. तशें जाल्यार तुमचे मदें आसात त्या पोरक्या देवांक पाठ करात आनी तुमचीं काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दियात. पोरजेन जोशुआक जबाब दिलो, सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करूंक आमी वेंचून काडलां आनी ताच्याच उतराक आमी पाळो दितल्यांव. शेकेम गांवांत करार. त्या दिसा जोशुआन पोरजे खातीर एक करार केलो आनी शेकेम गांवांत तांकां कायदे आनी नेम दिले. जोशुआन हीं उतरां देवाचे समृद्धीच्या पुस्तकार बरयलीं. तेन्ना ताणें एक व्हड फातर घेतली आनी सर्वेस्पराच्या पवित्र जाग्यार शिंदूर रुखा खाल ती दवरली. आनी जोशुआन सगळे पोरजेक म्हणलें, पळयात, ही फातर आमचेर आड गोवाय दितली, कित्याक सर्वेस्परान उलयल्यांत तीं सगळीं उतरां तिणें आयकल्यांत. तुमच्या देवाक तुमी पाठ करशात जाल्यार ही फातर तुमचेर आड गोवाय दितली. उपरांत जोशुआन पोरजेक धाडून दिली आनी जण एकलो आपआपल्या गांव घरा परतलो. 2 पुरवण. जोशुआचें मरण. हें सगळें जाल्या उपरांत जोशुआ नूनाचो पूत सर्वेस्पराचो सेवक मेलो. तेन्ना ताका 110 वर्सां आसलीं आनी ताका गाश दोंगराचे उत्तरेक आसलोल्या एफ्रायमाच्या दोंगरी मुल्खांतल्या तिमनाथ सेरांत पुरलो. हें शार जोशुआक दायज कशें दिल्लें. जोशुआच्या सगळ्या जिवितांत आनी जोशुआ उपरांत पर्यंत जिवे उरल्या जाणट्यांचें जिवीतभर इस्रायलान सर्वेस्पराची सेवा केली आनी सर्वेस्परान इस्रायला खातीर केल्लीं सगळीं कर्तुत्वां तीं केन्नाच विसरलीं नात. झुजाचीं आडां. एलियाजाराचें मरण. इजिप्तांत इस्रायलान हाडलोलीं झुजाचीं आडां शेकेमांत पुरलीं. हो जागो जाकोबान शेकेमाच्या बापाय हामोराच्या पुतां कडलो रुपयाच्या 100 नाण्यांक विकतो घेतलोलो आनी तो झुजाच्या पुतांक दायज कशें मेळ्ळें. उपरांत एलियाजार आरोनाचो पूत मेलो आनी ताका जिब्यांत पुरलो. हो नगोर ताच्या पुता फिन्यासाचो आनी एफ्रायमाच्या दोंगरी मुल्कांत दायज कशें ताका दिलो. देवाचें उतर हें.